Sorrisporazzo porvo, sodora poro sordo, sorrisporace mondi, soglia poro zuzorde, evacha dongra zoruya, kacha mondira zobuya, evacha dongra zoruya, kacha mondira zobuya, ishub nas lulu porza, soglira saturi sonda, ekasaryan burgodu, arad boriti munda, devacha dora zoruya, kacha mondira zobuya, devacha dora zoruya, kacha mondira zobuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भयणी भावनो, सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार आयच्या मिसाच्या समारंभात. आज पवित्र सभा खुशालकायेन परब करता. लातेरान बाजिलिका हाच्या समर्पणांची, देव मंदिराचे समर्पणांची. लॅटरन बाजिलिका म्हळ्यार रोमा शारांत 4 व्हडल्यो बाजिलिका, व्हडलीं देव मंदिरां आसात. तांतलें हें लातेरान म्हणटात तें पाप साहेबाची इगोर्ज. जे भाशेन आमच्या गोंयांत से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा आमच्या बिश साहेबाची इगोर्ज, तेच भाशेन लातेरान बाजिलिका पाप साहेबाची इगोर्ज, रोमांचो बिश्प तो, ताची इगोर्ज. एका सुपुल्ले दोंगुल्लेर लॅटरन हिल हाचेर हें देव मंदिर बांदलेलें आसा. आनी ह्या देव मंदिराची परब करता तेन्ना आमी ती जावन आसा आवय सगळ्या संवसारांत आसलेल्या देव मंदिरांची, मदर ऑफ ऑल द चर्चीस, कित्याक ती पाप साहेबाची इगोर्ज. आनी खूब आदली लॅटरन बाजिलिका म्हणटात ते 324 वर्साक जेन्ना एम्परर कॉन्स्टंटायन हो ताणें पवित्र झुजलो एके भाशेन आनीक कातोलीक धर्म आपल्याच्या राजवटकीत आसचो म्हूण थारायलें, तेन्ना ताणें हें बाजिलिका पाप साहेबाच्या हातान केलें, ताका दिलें. आनी तेतूंतल्यान बाबा भयणीनो, हें देव मंदीर पाप साहेबाची इगोर्ज आवय सगळ्या देव मंदिरांची. खुशालकायेन आज आमी देवाक अर्घ दिवया. आमी एक एकलो आमी हे फातरांच्या मंदिरांत जिवे मंदिर आनी खुशालकायेन एकठांय जावन आमी देवाक दिनवासता अर्घ दिता. तेच बरोबर आमी एक एकलो देवाचें मंदिर, कित्याक देव आमचे सवें जियेता. हें सत ओळखून घेवन आमचेंय मंदिर, आमची कूड देवाचें मंदिर म्हूण ओळखून घेवया. आनी एक एका गांवांत आशिल्ले देव मंदिराचो, तेच भाशेन आमचे कुडीचे देव मंदिराचो आमी सांबाळ करूंक, तातूंत जियेते देवाक आमी अणभवूंक आमकां आज कृपा मागून घेवया. आनी करता आसतना देवाक दिन वासुया. बर्थडे समारंभ जाता आज कोंसेसांव फेर्नांदीस, युजीन डिसिल्वा, मॅरी आल्मेदा हिचे बसत आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायला बर्थडे दुल्सिना कोस्ता, सिंथिया डायस, शेरल रोड्रिगीस, मिंगेल फेर्नांदीस,
सिनायका डिकुना, फिलोमेना रोड्रिगीस तांचेय वसीर मागुया. देवान भरपूर तांचेर आशीर्वाद घालूं. तशेंच मागुया पिळेंत आसलेल्या पासत तांकां बरी भलायकी, मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक सर्गीच्या बापान सासणाचें सूख दिवंक. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती तेजे इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या रया सर्पवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे, तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र, एकलोस ईश्वर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलेल्या जिव्या फातरांच्या तुजे मोहिमेक एक सासणीक बिराड तूं तयार करताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गीचें जेरुजालेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विश्वासी पोरजा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजाकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका दोर्नदूताच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तो उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक दोन दुताचे उजवे कुशी पावलेलें, वेदीचे दोखीनी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणीं म्हाका उत्तरीन दारवंट्याच्या भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणीं म्हाका वाल्यांतल्यान 9व्या वाल्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्यान धोर्मांक पावलेलें आनी 1000 हात ताणीं मेजले आनी परतून म्हाका वाल्यांतल्यान व्हेलो. हे पावट उदक पेंटाक पावतालें
नव्यान तांणी 1000 हात मेजले. आतां मात जाली आनी ते नदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडून खूब उदक जालें, उतरूंक जायना तसली नोड. तांणी ताका म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं? मागीर तांणी म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक ओदी वाटेन व्हांवता, आबाना आनी दर्या पर्यान पावता, आनी दर्यान पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जूंय हें न्हंय पावता, थंय जिवीं रोचना, जिवीं उरतलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हे दोमनी वाटेन देगेर सगल्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां केदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरान सून व्हांवतेल्या उदकान तीं शिंपडायल्यांत. तांचीं फळां खावपाक पर्यान आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. आमचो जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकातांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. बूक कांपल्यार कापून दोंगर खूंय दर्यांत उमटून पडों आनी हालची नात. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटलो. व्हांवत्या उदकान एके नदीचें भोव व्हडत्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास खूंय आसा न्हय. देवान जोर उदकान केलां शारा मदें, तर तें शार हालों कशें. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराचीं कोतुदवां, तांणी प्रितिमेचेर केल्लीं अजापां. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. सर्वेस्पोराचो, सर्वेस्पोराचो, सर्वेस्पोराचो सोर. सर्वेस्पोराचो, सर्वेस्पोराचो, सर्वेस्पोराचो सोर. निर्मळ काळजां देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत, आनी तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी. Sorvesporazzo, 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 sorvesporazzo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमान तुका सुमया. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्याच्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हळें, हें सगलें हांगासरलें काडात
आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुजे घराच्या मोगान हांव लाचतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवानी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवानी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपली कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास आयलो आनी ताणें उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. म्हजे मोगाळ भयणी भावानो, पियू बाराबो पाप साहेब अशें म्हणटा, आज सगळ्यांहून व्हडलें पातक म्हळ्यार मनीस पातकाची विकटाय विसरला. The greatest sin of our times is man has lost the sense of sin. एके भाशेन कोरोना व्हायरस आमकां उगडास हाडटा, ओडून हाडटा देवाची. People had gone, all of us had gone away from God. We have lost the sense of sin and we had lost the sense of sacredness also. आनी कोरोना व्हायरस हातूंत सगल्यो इगोर्जो देव मंदिरां बंद जालीं. एके भाशेन आमकां उगडास करूंक we have lost the sense of sacred. आमी पुरान बाबा मडीन आमच्या देव मंदिरांत येता आसतना खंय भाशेन न्हेसता, खंय आमी वेता, कसल्या जाग्याक आमी भेट करता, जायते फावटी आमी पुरान विसरता. आज आवय बापायक भेटलेलो दीस सांजे आमी नियाळ करतले. आवय बापाय न्हू, तुमी म्हजे गोवाय. आमची भुरगीं न्हेसून मिसाक वेतात, इगोजेक वेतात तेन्ना कितें न्हेसल्यान ती. आवयक न्हेसता, हांव खंय वेता. जायते फावटी आवय देखून विसरता, हांव देव मंदिरांत मिसाक वेता. जायते फावटी आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरसा आदीं आमच्या गोंयांत लग्नां जातालीं तेन्ना बाबा मडीनो पवित्र देव मंदीर फॅशन पॅरेड घर कशें दिसतालें. खंय भाशेन न्हेसप, आमी खंय वेता, लग्न संस्काराच्या मिसाक वेता. आमी बोर्ड घाल्यात खंय टुरिस्ट प्लेसीस, ओल्ड गोवा, सी कॅथिड्रल, बाजिलिका, टुरिस्टांक आमी सांगता हे भाशेन न्हेसूनच देव मंदिरांत भितर सरत, नाल्यार येनाका. कोलवा कालांगूट प्रायर न्हेसता तें देव मंदिरांत न्हेसूंक जायना. थंय तुमी ट्युरिस्ट पुरान डेकोरूम आसूंक जाय. आमी देव मंदिरांत भितर सरता, पवित्र जागो तो. We have lost the sense of sacredness today. आमी पवित्रपणाची ओर्थ विसरल्या. थोडे फावटी आमची तरणाटी भुरग्यां न्हेसतात तें भिरांत दिसता. न्हय देव मंदीर पवित्र म्हूण आमी पवित्र, आमची कूड पवित्र. आमकां संस्कारल्यांत आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक. आनी जेजू आमचे मदीं आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हांकां धांवडायल्या ते भाशेन न्हय, आमकां धांवडावपाचो सोयती करून. थंय वेपार करताले तांकां धांवडायले जेजून आनी म्हळें म्हजें घर बापाचें घर, वेपाराचें घर करूं नाकात, म्हजें घर बसताय नाकात.
बाय इंडिसेंट ड्रेसिंग, मोर्यादीन न्हेसून म्हज्या घराच्या मानान मोगान हांव लागता, म्हज्या घराचो मान आसा. आनी आमकां आयकले बाबा म्हणून आमची कूड पवित्र, आमची कूड पवित्र केल्या देवान. वी आर एनॉयंटेड. पूण आमी खंय न्हेसता. जायते फावटी कोण कोण येवन सांगता फादर कितें न्हेसल्यान ती कितें न्हेसतात. आमी विसरता बाबा म्हणून. वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन एंड सेन्स ऑफ सेक्रेडनेस. आमकांच पुरान आय एम द टेम्पल ऑफ गॉड. भाग्यवन पावल आमकां उगडास करता. तुका खबर ना तूं देवाचें मंदीर म्हूण आनी देव तुजे सगळें बिराड करता म्हूण. जेजू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. भाग्यवन जीव हांव सांगता, ही रोट द गॉस्पल इन अ व्हेरी ओल्ड एज. तो कंक्लुजन काडटा, पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. मेलेल्यांतलो जिवन जातच ताका घुमून आयलें. जुदेवांक ताणें सांगलें 3 दिसांनी हांव देव मंदीर मोडटा, बांदता, नवें बांदता. आनी दे वर शॉक्ड. एक फिर्याद ते मागीर मांडटले आसले पिलाता मुखार, हो आमचें देव मंदीर मोडटा आनी 3 दिसांनी बांदता म्हणटालो. 40 आनी 6 वर्सां लागलीं हें देव मंदीर बांदूंक आनी 3 दिसांनी बांदता म्हणटा. जेजू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर सांगता. बाबा बुडीनो, आज आमी परब करता आसतना लॅट्रन बेजिलिका सोबीत देव मंदीर तें कितलो सगळो लोक थंय तांणी स्नान घेतलां. सेंट जॉन लॅटरन ताचें नांव. सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट, सेंट जॉन द इवँजलिस्ट हें नांव. लॅटरन बेजिलिका एक सोबीत देव मंदीर, पाप साहेबाचें देव मंदीर, पाप साहेबाची इगोज. ताच्याच समर्पणाची आज आमी परब करता आसतना सगळीं आमचीं देव मंदिरां हें तुमी आसात हें देव मंदीर 470 आनी 5 वर्सां, 470 आनी 6 वर्सां जालीं आतां हे देव मंदिराक. आनी कितले फिकिरीन ह्या देव मंदिराचो आमी मोग करूंक जाय. फातरांनी बांदिल्ल्या देव मंदिरांत आमी जिवे फातर. वी आर द लिवींग स्टोन्स. आनी देखून आमची कूड पुरान पवित्र. आमी खंय वचो भोव करून देव मंदिरांत वयता आसतना हांव खंय न्हेसल्यां, हांव को न्हेसलां हो विचार आमी करूंक जाय. आय हॅव टू लूक इन द मिरर. म्हाकाच पळोवंक जाय. हांव देव मंदिरांत वयता, हांव लग्नाच्या मिसाक वयता, हांव देडी खंय न्हेसल्यां, हांव व्हंकल खंय न्हेसल्यां, हांव व्हंकलेची माय पाय भाव भयणां खंय न्हेसल्यां आमी. We have to question ourselves because we have lost the sense of sacredness of the place and our own sacredness. आमचे पवित्रपण. आनी देखून म्हणटा तुका हांव जेजू तर देव मंदिरांत लग्नाक आयिल्लो मिसाक तो सोयती घेवन जे कोण सारकी न्हेसूंक ना तांकां भावंडायतलो आसलो, धांवडायतलो आसलो. पूण पाद विकारान पादकुरान कितें म्हळ्यार मागीर आमकां सिंतमेन जाता. फादरान तो हें कित्याक म्हणलें, हो फादर ओल्ड फॅशन नुसता. ना बाबा, फादराचेर नातें आमचेर आसा. आमची पवित्राय आनी देव मंदिराची पवित्राय. जेजू जाणें सोयतीक करून हे सगळे दुडू विकतालेत, बैल आनी पारवे विकतालेत आनी तरेतरेचो वेपार करताले. तांकां रागान धांवडायले, भायर घातले, देव मंदिर सोडूंक लायलें. म्हजें घर मागण्यांचें घर, म्हजें घर मागण्यांचें घर. आयज आमकां आयकल्याक जागयता जेजू. हांव देवाचें मंदीर आनी फातरांच्या मंदिरांत देव जियेता. भेटवणीच्या वेळार गावुया
निष्कडोंग निर्मोल उंडो C27 पान 30 आणि 9 C27 पेज 39. निष्कडोंग निर्मोल उंडो वेदीचे आमी घालता सासनाच्या भयणी बाबांनो, ही आमची भेट सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा, आमची भेटवणी मानून घे आनी स्वातीर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, आमची सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळीन सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर तुवें तूं बिराड करून रावताय आनी उगोनीत उदारपणान तुज्या भोगतांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे पर्यंत तुका मानता तसले जिणेच्या पोरजोळांत फांकतें तुजे पवित्र आत्म्यान सोबीत सुंदर मंदीर तूंच तें बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवे मंदीर. मातयेच्या फातरांच्या मंदिरांत तुवें विंचलेले पोरजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबून आसतना तिका पवित्रायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरीत जाल्ले आवयक सर्गीचे वैभवाक तूं तयार करताय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून दमोरलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात तुमचे रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातक्यांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या
उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल सुखां समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचे रिस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोंत सुजे बागयोंत धोरता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमीन. बाबा भयणीनो, आमी देव मंदिरांत एकठांय जाता एक कुटुंब कशें बापाक वाखणूंक, बापाक दिन वाचूंक, ताची मोहिमा गावूंक, कुरपेन वाडूंक. आमी देव मंदिरांतली घरां वयता आसतना आमकां कुरपा मेळटा देवाची. हे देव मंदिरांत कुरपा व्हांवता आनी कुरपेन आमी वाडत वयता. देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान वाडत वयता. एकठांय जावन आमी देवाक आमचो पांय म्हूण उलो मारता, सगळ्यांचो पांय. आनी देखूनच हे देव मंदिराचें पवित्रपण सांबाळूंक, तें पवित्रायेन आसा तें पळोवंक आमकां एक एकल्याक कायदो आसा. तेच बरोबर आमी देवाचें जिवे मंदीर, देव आमचे सगळें बिराड करून आसा. हें सत मनान धरून आयज अदीक आनी अदीक पवित्रायेन आमी जियोंक आनी देव मंदिराचे पवित्रायेन आमची काळजां लासूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमचे सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
म्हजे बापाचें घर जेजू म्हणटा हे बापाचे घराच्या मोगान हांव लासतां. हो जेजू आमकां एक एकल्याक आमच्या मंदिराची याद करता. तो आमच्या काळजांत येवंक सोदता, आमकां पवित्र करूंक सोदता. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कटसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुमी जिवे फातर कशी एकात्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र याज्ञिकी कूड घडटल्यात. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, हे संवसारांत जियेतले तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या जेरुजाल्याची तूं कोणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरताय. तुजे संस्कारांत आमी आतां वांटो घेवंक वेता. हे जेवणा उद्देशी तुजे कुरपेचें मंदीर आमी जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज आमचे नोवेनाचो 4थो दीस. आवय बापायनो तुमी म्हजे गोवाय. आज आमाराल, नायराले मरोड आनी मार्टिन्स मरोड हे वाठारांतलीं आमची भाव भयणां हे नोवेनाचे मिसांत तेरसांत वांटो घेतली. आमाराल, नायराले मरोड आनी मार्टिन्स मरोड. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावुया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. एकाच पावाडार आमी चोवच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या, आपणा सारकेली आमी वाडच्या. घालतांव काळजांनी आपलो वतो, आपणा सारकेली आमी वाडच्या. घालतांव काळजांनी आपलो वतो, सर्वेस्पराक आर्गां दिया. आपलो वतो आमकां दिता, सर्वेस्पराक आर्गां दिया. त्या जिवितान गोरा वागड्यान, कोश्टां दोंगरांनी मोरो पोरयान, सोम्या जेजूचे जिवीत फागून घालतांव काळजांनी आपलो वतो. सोम्या जेजूचे जिवीत फागून घालतांव काळजांनी आपलो वतो. सर्वेस्पराक आर्गां दिया. Sorvis fora argand
स्वताचे दोरूंक मार्गार खोतीनी दुखीनी दिवची बुजवण घालता काडसांनी आपलो वतो खोतीन दुखीनी दिवच्याक बुजवण घालता काडसांनी